देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो. तर भुरग्यांनो, आयज आमी एक नवो पाठ शिकुया. पाठाचें नांव आसा म्हाका दुयेंस नाका. आवय गे, आवय गे. निलेश सकाळी हांतरुणारच किळच्यो मारूंक लागलो. ताची आवय हातांतलें च्याचें कॉप थंयच उडोवन धांवत धांवत निलेशा म्हऱ्यांत आयली. म्हऱ्यांत म्हणल्यार लागीं तेच्या कुशीक. निलेश पोट घट्ट दामीत किळच्यो मारीत हांतरुणार आडवो उदारो लोळटालो. जेन्ना तुमच्या पोटाक दुखता तेन्ना तुमी सुद्दां खाटीरूच आडवे उदारे लोळटात न्हू. हय. आवय भियेली. निलेश बाब, कितें जालें? आवयन कळवळून विचारलें. पोटांत दुखता, सामकें सोंसूनच, निलेशान परवत म्हणलें. आवयन ताच्या पोटाक बाम काडलो. जेन्ना तुमच्या पोटाक दुखता तेन्ना तुमची आवय बाम नाजाल्यार विक्स काडटा न्ही. हय. बडिशेपेचो कसाय करून दिलो. थोड्या वेळान आवयन विचारलें, निलेश, आतां कशें दिसता? मातशें उणें जालां, निलेशान रडकुऱ्या सुरान म्हणलें. ताका सुस्त न्हिदूंक सांगून आवय कामाक लागली. आवयन फाट मात केल्ल्या निलेशान ल्हवूच उठून खाटी पोंदाचो लाडवाचो करंट काडलो. लाडवाचो करंट म्हणल्यार डबो, लाडवाचो डबो. लाडू तोंडांत भरून माथ्या वयल्यान चादर ओडून घेतलो.